नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. गोंयभरच्यो म्हत्वाच्यो खबरो घेवन हांव दिप्ती काकोडकराच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो. न्यू अँड रिन्युएबल एनर्जी खात्याचो कारभार कासव गतीन 7 वर्सांत फक्त 3.5 कोटींची सबसिडी खासा रिपोर्ट. देशासहित पुराय गोंयभर स्वच्छता ही सेवा मोहीम संपन्न. राजकीय फुडाऱ्यांसहित सरकारी कर्मचारी शाळा संस्थांचो स्वच्छता मोहिमेत वांटो. कोयराचो विलो लावपाक वर्सुकी सरकारी तिजोरेंतले 100 कोटी रुपया जातात खर्च. कोयराचो प्रश्न सोडोवपाक भौशीक तेंको जाय म्हणटा मुख्यमंत्री. नव्या पर्यटन हंगामांतले पयले चार्टर विमान दाबोळी लँड. मॉस्कोंतल्यान 255 पर्यटक गोंयांत दाखल. सांगेर काजूकट्टो गांवचो पायपाचो पूल उटंगराच्या पावसांत मोडलो. लोकांची मोठी गैरसोय. पुलाची बेगोबेग दुरुस्ती करपाची मागणी. आणि पनवेल करमळी मार्गावेल्या रेल्वे मालगाडीचे डबे रायगडाक घसरले. मालगाडयेचे डबे घसरिल्ल्यान कोंकण रेल्वेच्यो 12 ट्रेनी रद्द. आता खबरो विस्तारान. आयतारा देशभरा सयत गोंयांतूय स्वच्छता ही सेवा अभियान मोहीम पार पडली. ह्या मोहिमेत राजकीय फुडाऱ्यांसयत सरकारी कर्मचारी शाळा संस्था वांटेकार जाल्ल्यो. पळोवया गोंयांतली स्वच्छता ही सेवा मोहीम.
गोंय सरकाराचे न्यू अँड रिन्युएबल एनर्जी खात्याचो कासव गतीन कारभार सुरू आसा। हे अशा कारभाराक लागून 2050 मेरेन गोंय 100% रिन्युएबल एनर्जीचेर चलतले म्हणपाची मुख्यमंत्र्यांची मोख पुराय जातली काय कितें हो मोठो प्रश्न आसा। पळोवया हो स्पेशल रिपोर्ट। 2050 मेरेन गोंय 100% रिन्युएबल एनर्जीचेर चलोवपाची मोख मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान उलोवन दाखयल्या। मात मोख जर गाठतले जाल्यार ते खातीर सैमीक उर्जा स्त्रोतांचोच पर्याय आसा आनी ते दिकेन आतां सावनूच सुरवात जावपाक जाय। मात सरकाराच्या न्यू अँड रिन्युएबल एनर्जी खात्याचो कारभार पळयत जाल्यार हे शक्य आसा अशें अजिबात दिसना। ह्या खात्याचो कारभार सुस्तेला। सोलर एनर्जी हो रिन्युएबल एनर्जीचो मुखेल घटक। गोंयाक लायटी खातीर भायल्या राज्यांचेर निंबून रावचें पडटा ही वस्तुस्थिती। देखून आपल्या घरातच सोलर एनर्जी वरवीं वीज निर्मिती खातीर मंत्री सुदीन ढवळीकरान फुडाकार घेतला खरो, मात हें काम कासव गतीन चल्लां। ह्या खात्याचे आंकडे पळयतकीच कळटा। न्यू अँड रिन्युएबल एनर्जीचो कासवगती कारभार सोलर पॉलिसी अंतर्गत डिसेंबर 2017 ते आतां मेरेन 7 वर्सांत फक्त 3,32,25,144 रुपयांची सबसिडी फक्त 219 जाणांनी आणि 35 संस्थांनी घेतला लाव। सोलर माकना खातीर गेडा अंतर्गत राज्यात फक्त 71 विक्रेत्यांची नोंद। सोलर माकना वरवीं तयार जाल्ली अतिरिक्त लायट ग्रिडा वरवीं परत सरकारी सबस्टेशनांत वयता। आतां मेरेन घरगुती सोलरांतल्यान 16 मिलियन युनिट वीज सरकारी ग्रिडात आयला। ताची किंमत 4.60 कोटी इतली आसा। तशेंच उदक तापोवपा खातीर सरकार सोलर हिटर सबसिडी दिता, पूण फाटले 2 वर्सांच्या तुळेंत ह्या वर्सा सबसिडीत घट पळोवपाक मेळटा। घरगुती सोलरांतल्यान तयार जाल्ली लायट सरकार ₹2.87 विकत घेता। 2021-22 वर्सा सरकारान 16 मिलियन युनिट अतिरिक्त घरगुती सोलर वीज विकत घेतली। 4,60,07,000 इतल्या ताचें मोल। 2020-21 7 सोलर हिटरा खातीर सरकारान 9,98,000चे सबसिडीचे वांटप केले। 2023 सोलर हिटरां खातीरचे सबसिडीचो आतां मेरेन 9 म्हयन्यांत 1 लाखा सकयल सबसिडी दिल्या। एकंदरीत सरकाराच्या न्यू अँड रिन्युएबल एनर्जी खात्यान दिल्ली आंकडेवारी पळयत जाल्यार आमी सरकाराचो कारभार कासवगतीन कित्याक म्हणत हाची जाप तुमकां आपशीत मेळटली। गोमंतक टीव्ही खातीर समीप नार्वेकार। गोंयांत कोयराचो प्रश्न गंभीर। कोयराचो विलो लावपाक सरकारी तिजोरेंतल्यान वाट्ट 100 कोटी रुपया वतात। स्वता मुख्यमंत्र्यान ही म्हायती दिली। दर एकल्यान कोयराचो विलो जबाबदारीन लायत जाल्यार हो प्रश्न सुटावो जातलो, मात ते खातीर लोकांनी फुडाकार घेवप गरजेचें आसा अशें उलोवप मुख्यमंत्र्यांनी केलें। ते सांखळे स्वच्छता ही सेवा अभियाना वेळार उलयताले। गांव आसूं वा शार, गोंयांत सगळीकडेच कोयराच्यो राशी दिश्टी पडटात। हो सगळो कोयर एकठांय करून ताचेर प्रक्रिया करी मेरेन सरकाराच्या तिजोरेंतल्यान वर्साक वट्ट 100 कोटी रुपया खर्च जातात अशी माहिती मुख्यमंत्र्यान दिल्या। ह्या 100 कोटीचो हिशोबूय मुख्यमंत्र्यान दिलो। म्हणजे आमी म्हणटा पंचायत आसतली, म्युनिसिपालिटी आसतली, गोंय सरकार आसतले, हे सगळे जाण गोंय स्वच्छ दवरपा खातीर आपल्या परीत काम करता। आमी म्हणटा फक्त काम करिना, कोट्यांनी रुपया आमी गोंय क्लीन दवरपा खातीर स्पेंड करता। एन्युअली जर तुम्ही पळयशात इट इज नॉट लेस देन 100 crores, 100 कोटी, 30 कोटी रुपया फक्त बीच क्लीन करपा खातीर, 30 कोटी रुपया रोड क्लीन करपा खातीर। म्युनिसिपालिटीक आनी पंचायतीक पैसे दिता पळय न्ही सरकार, ते वेगळे। अशें जर सगळे काडीत जाल्यार 100 कोटी पेक्षा चड पैसे आमी फक्त कचरो साफ करपाक, तोय बी कोणी केल्लो? सरकारान केला, हायेन एकट्यान केला, आमी सगळ्यांनी केला, लोकांनी सगळ्यांनी केला। तो कचरो साफ करपा खातीर करता। कोयराचो प्रश्न आसाच, मात सेप्टीक टँकीचे उदक नितळ उदक स्त्रोतांनी सोडिल्ल्यान तेय दूषित जावपाक लागला। उदक दूषित जायत जाल्यार ताचे वायट परिणाम फुडारात दिसूं ये। ते खातीर जे कोण उदक घाण करतात तांणी ते थांबोवचे असो उलोय मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी मारला। परत एकदा म्हणजे गड्डो घालून ते परत जिरोवपाची गरज आसा। सिवेज जी आसा पळय न्ही, सिवेज ट्रीट जावपाची गरज आसा। एक तर आपली स्वताची सेप्टीक टँक जाय, खंयच्याच नाल्यांत सिवेज सोडून उपकारना, नाजाल्यार त्याचेच दुश्परिणाम इन लॉंग रन हे आमकां भोगचे पडटले। हांव कित्याक सांगता, आमी सिवेज नाल्यांत सोडटले ते सगळे वाळवंटीत वयतले। वाळवंटीत जरी गेले
उदक आमी वयर म्हणटाले, उदक वयल्यान लिफ्ट करता आमी, तरी आसत जाल्यार हे उदकाचो लेवल वयर पर्यंत वता, ज्या जाग्यार लिफ्ट करता थंय पर्यंत सुद्दां जरी गेले जाल्यार इन तेजे लॉंग रन दुश्परिणाम आमकां भोगचे पडटले. उदक काडटा आमी, ट्रीट करता, सगळें बरें आहा, म्हणजे ते सगळें आसतना सुद्दां पण अशा पद्दतीत सगळ्या पद्दतीची स्वच्छता महत्वाची आसा. रविराज चारी सहित ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. नव्या पर्यटन हंगामातले पहिले चार्टर विमान आयतारा सकाळी दाबोळी लँड जाले. मॉस्कोतल्यान 255 पर्यटक गोंयांत दाखल जाल्यात. महत्वाची गजाल म्हळ्यार सध्या रशिया आणि युक्रेना मदीं गॅर चालू आसा, मात ह्या गॅराचो ह्या फ्लायटींचेर कांयच परिणाम जाल्लो ना. अभी टोटल 280 है, इसमें 150 लोग हमारे लिए आए हैं और चार्टर में. दूसरा फिर शेड्यूल फ्लाइट है ना उसमें. अच्छा, ये फर्स्ट फ्लाइट कहाँ से है? फर्स्ट फ्लाइट फ्रॉम मॉस्को. अच्छा, फर्स्ट फ्लाइट फॉर द सीजन. अच्छा, हाँ, ये सीजन का फर्स्ट फ्लाइट है. ओके, रशिया में वार है, ये सब है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करके फर्स्ट फ्लाइट लेंगे. और ये सीजन में कितना फ्लाइट एक्सपेक्टेड है आपके? ये सीजन में है ना पर वीक 6 फ्लाइट्स आ रहे हैं रशिया से. ओके, और कजाकिस्तान से भी स्टार्ट होएगा नवंबर से. ओके, और उज़्बेकिस्तान से भी एक बार आ रहा है फ्लाइट. ओके, ये सब मिला के बहुत, ये सीज़न बहुत अच्छा जाएगा. वो है, कोशिश कर रहे हैं हम. होटल का सपोर्ट है, फिर सब आप लोगों का सबका सपोर्ट है, तो अच्छे तरह से वहाँ पर ज़्यादा आएगा. तो वहाँ पर वॉर चालू है, फिर भी आप कैसे मैनेज कर दिया सर? नहीं, हम तो अभी मैं लास्ट वीक मॉस्को में था 10 दिन के लिए. सबसे जाके बात करके बहुत सारे डिटेल दिया, इधर सेफ है, आप लोगों को इधर आ सकते हैं, क्योंकि उन लोग भी है ना दूसरे जगह नहीं जा सकते. अभी टर्की, इजिप्ट, दुबई, इतना ही जगह वो भी जा सकते हैं. इसीलिए हम सोचे अभी इंडिया के लिए मौका है, और गोवा के लिए स्पेशली. विदाउट चार्टर तो हम सर्वाइव नहीं करेंगे गोवा में, इसीलिए दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसीलिए हम इतना कोशिश करके इनको इधर लेके आ रहे हैं. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और तो प्रमोशन तो वो कर रहे हैं. ओके, लेकिन उनको ये चार्टर जो लेके आ रहे हैं ना, उनको कुछ फिनेंशियल सपोर्ट मिलेगा तो वो ज़्यादा कुछ कोशिश करेंगे. अभी आने वाले दिन में वो ज़्यादा कुछ करेंगे. अभी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ फिनेंशियली सपोर्ट चाहिए, तो फिर ज़्यादा लोग आएंगे. This is very exciting for us. This time it's the first charter that's come in. This is from Russia. We've got quite a lot of tourists. We're very excited about the season. This is a very good start. We're looking forward to a very good season. We'll have many more flights coming. We have a lot more charters coming in from different regions. First, of course, this is from Russia. This is our very big player from Biblioglobus. They have sent in their first flight. We are looking forward to many more coming in from many different destinations. How many passengers are there? On this flight, there are about 300 or 400 passengers. फाटले कांय दीस उटंगराच्या पावसान गोंयची जनजीण विस्कळीत केल्या. सांगेर अति दुर्गम अशें काजूकोट्टो गांवचो पायपाचो पूल मोडलो. थळावो आमदार मंत्री सुभाष फळदेसायान पुला सयत रस्त्याची मागणी सरकारा कडेन मांडून ती रोखडीच पुराय करतले म्हणून सांगलां. सांगे आणि केपी म्हालांतले शिमेवयलो काजूकोटो हो अति दुर्गम वाठार. हे गांवांत धड ना रस्तो ना मुळाव्यो सुविधा. पावसान तर लोकांचे सामकेच हाल. फाटले कांय दीस सेगीत पडपी उटंगराच्या पावसान काजूकोटो गांवचो पायपांचो पूल मोडलो. लोकांची मोठी गैरसोय. आता कितें जालें, सडनली काल 8 दीस पावस आशिल्लो पळय, राती भरपूर पावस आयलो आनी जेन्ना पायप येतकीर जोरान दोंगरा वयलें उदक आयलें सगळें. आनी हे आमची पायपाची सायडीन पकड जावन सगळें उदक आसा पळय ती माती व्हांवन गेली उदका वांगडा. आनी जेन्ना माती व्हांवन गेली पायपां पडली सकयल आनी आतां हे सगळो ब्लॉक जालो. आनी रस्तो फूल आसा आतां व्हांवून गेल्लो आसा आनी गाडी सुटना. सो आतां हाका इमिडिएट कितें तरी एक्शन घेवपाक. आतां आमचे मदें सर आसा आनी मुद्दम आयले पावसान इल्ले JCB घेवन. गाडी सुद्दां चलना वर, पण मुद्दम त्रास घेवन आयले सर आतां मुद्दम. काजूकोटो गांवचो पूल मोडलो म्हण कळटना थळावो आमदार मंत्री सुभाष फळदेसाय वचून थंय पळोवणी केली. फकत पूल न्हय जाल्यार गांवचो रस्तो करपा विशीं मुख्यमंत्र्या कडेन प्रस्ताव दवरतलो म्हण फळदेसाय हाणें सांगलें. आयज ही भुरगीं ह्या पयसुल्ल्या भागांत भितर आयज हे एकटेच भुरगे आसा. आवय ताची 5 किलोमीटर चलत वता, कारण हांगच्यान येवपाक ट्रान्सपोर्ट ना. आनी अशा परिस्थितींतल्यान तांकां खांदार मारून घेवन येवचें पडटा, वळ क्रॉस करचें पडटा. म्हणूनच खूब म्हाका दिसता की खुबशे लोक उलयतात
पूण प्रत्यक्ष पाहणी करता आसतना जी प्रॉब्लम्स आसात ती कोणाक एनालायज करपाक मेळना। खुबशे लोक हांगा वागरी क्षेत्र जावचे आनी कितें जावचें हांगा सेटलमेंट एरियाज आसा। म्हणजे एक प्रयत्न आसतले की सरकाराच्या हातून भितर सरकार म्हणजे आमीच आणि सरकाराच्या दरबारान भितर मुख्यमंत्र्याच्या कानार ही गोष्ट घालून अत्यंत आवश्यक आणि इमर्जन्सी अर्जंट बेजीस ह्या रस्त्याचे दुरुस्ती काम आणि ह्या रस्त्याचे आमचे डांबरीकरण जावचें अशी मागणी आसा। We have come here to Kajugata to see the situation. It is seen that the pipes have been washed out and the soil has been eroded. So as per Honorable Minister's suggestion, we will be doing immediate measures of bringing the JCB and other whatever urgent measures can be done with the soiling material and सांग्यार, तुडव, साळजिणी, वेल्ले, काजूर, कल्ला, काजूगटो असे जायते अति दुर्मिळ वाठार आसात। हे लोक अजून तांची कष्टाची जीण जगतात। हे लोक गोंयचे खरे राखणदार। सरकारान तांची कष्टाची जीण मातशी सुखाची करची इतलीच तांची मागणी। गोमंतक टीव्ही खातीर ब्युरो वांगडा गौरी सतरकर। कोंकण रेल्वेच्या पनवेल ते करमळी मार्गावेल्या म्हालगाडयेचे 5 डबे शेनवारा घसरिल्ल्यान कोंकण रेल्वेचे शेड्यूल हल्ले। पावसाक लागून ही घडणूक घडली, मात हाका लागून कोंकण रेल्वेक 12 रेल्वे रद्द करच्यो पडल्यात जाल्यार 5 रेल्वे तात्पुरत्यो रद्द केल्यात आणि 3 रेल्वेंचे मार्ग बदलल्यात। मध्य रेल्वेच्या पनवेल ते करमळी रुटावेल्यान धावपी मालगाडयेच्या रेल्वेचे 5 डबे घसरिल्ल्यान कोंकण रेल्वेच्या वेळापत्रकात बदल केल्यात। पावसाक लागून ही घडणूक घडल्या। हो रूट सारको करी मेरेन कोंकण रेल्वेन कांय रेल्वेच्या रुटात बदल केल्यात जाल्यार कांय रेल्वे तात्पुरत्या काळा खातीर बंद दवरल्यात। रद्द केल्ल्यो 12 रेल्वे अश्यो: पनवेल ते दिवा अप मार्गावेली येरादारी बंद, मात दिवा ते पनवेल डाऊन मार्ग सुरक्षीत। शेनवारा 3 रेल्वे रद्द। आयतारा एकूण 9 रेल्वे रद्द केल्यात। तातूंत 07105 पनवेल खेड मेमू, 01155 दिवा चिपळूण मेमू, 01165 लोकमान्य टिळक टर्मिनस मंगळूर जंक्शन ह्यो 3 रेल्वे रद्द जाल्यार आयतारा रद्द केल्ल्यो रेल्वे ह्या प्रमाण: 01156 चिपळूण दिवा मेमू, 07105 पनवेल खेड मेमू स्पेशल, 07106 खेड पनवेल मेमू स्पेशल, 10103 छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस ते मडगाव मांडवी एक्सप्रेस, 01171 छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस ते सावंतवाडी स्पेशल गाडी, 20112 मडगाव ते छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस कोकण कन्या एक्सप्रेस, 11004 सावंतवाडी दादर तुतारी एक्सप्रेस, 01172 सावंतवाडी ते छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस स्पेशल, 11099 लोकमान्य टिळक टर्मिनस ते मडगाव एक्सप्रेस। तात्पुरत्यो रद्द केल्ल्यो रेल्वे: 07104 ही मडगाव ते पनवेल रुटार धावपी रेल्वे फकत रत्नागिरी स्टेशना मेरेन धावतली। रत्नागिरी ते पनवेल रूट रद्द। 01172 सावंतवाडी ते छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस धावपी रेल्वे पनवेल मेरेन, फुडले रूट रद्द। 01151 छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस ते मडगाव स्पेशल रेल्वे पनवेल सावन सुट्टली। छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस ते पनवेल मेरेनची ही रेल्वे रद्द। 01154 रत्नागिरी ते दिवा मेमू स्पेशल कासू मेरेन, 01153 ही दिवा ते रत्नागिरी गाडी कासू या स्टेशनावेल्यान सुट्टली। लांब रुटावेल्या रेल्वेच्या वेळापत्रकात केल्ले बदल हे प्रमाण: कोकण रेल्वे रुटावेल्यान लांब रुटाचेर धावपी रेल्वेच्या रुटात बदल: 12450 चंदीगड ते मडगाव जंक्शनार येवपी गोवा संपर्क क्रांती रेल्वे 12051 छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस ते मडगाव जंक्शनार येवपी जनशताब्दी रेल्वे आणि 16345 लोकमान्य टिळक टर्मिनस ते तिरुवनंतपुरम सेंट्रल पर्यंत वचपी रेल्वे कल्याण स्टेशनाच्या रुटात बदल करीत पुणे मिरज लोंढा मार्गे मडगाव जंक्शना मेरेन येतल्यो आणि ते फुडल्या रुटाचेर धावतल्यो। काल सांजेर पनवेल एक रेल्वे म्हालगाव वाहतूक करता ती रेल्वे घसरली ट्रॅका वयल्यान ताचे 5 डबे आसा ते घसरिल्ले आसा। ताका लागून कोंकण रेल्वेच्यो 12 गाडयो रद्द जाल्ल्यो आसात आनी ताजे नंतर 3 गाडयांचे रूट कोंकण रेल्वेन चेंज केल्ले आसात। वाहतूक सुरळीत करपाक युध्द पातळीचेर काम चालू आसा अशें कोंकण रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगिल्लें आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव।
संजीवनी साखर कारखान्याच्या जमनीचे प्लांटात कामगारांनी भाजयेचो मळो फुलयला. कारखान्याचो प्रशासक सतेज कामतीन फुडाकार घेवन हो उपक्रम केला. पळोवया हो स्पेशल रिपोर्ट. संजीवनी साखर कारखानो सदांच उस्काराचे आंदोलनाक लागून आणि थंयचे गैरकारभाराक लागून चर्चेत आसा. मात आज आमी तुमकां संजीवनी साखर कारखान्याच्या बाबतीत एक गुड न्यूज दाखयतले. संजीवनी साखर कारखान्याचेर सरकारान प्रशासक नेमला. कितलेशेच जाण हांगासर प्रशासक म्हण आयले. मात सध्याचो प्रशासक सतेज कामतीन फुडाकार घेवन कारखान्याच्या प्लॉटाक भाजयेचो मळो फुलयला. दिसाक सुमार 20 किलो दोडगी, 25 किलो काकड्यो, 10 ते 15 किलो भेणे, 10 चुडी वाल इतले भाजयेचे पीक मेळटा. हे भाजयेच्या उत्पन्नांतल्यान बरी येणावळ मेळटा म्हण कारखान्याचे कामगार सांगतात. जागा आपला जो आहे पडिंग होता आणि माननीय आमचे ॲडमिनिस्ट्रेटर साहेब सतेज कामत सर आल्यानंतर त्यांनी बरंचसं आमच्याकडून सहकार्य करून आम्हाला त्यांनी त्याच्यात पीक काढायला सांगितलं. त्यांच्या आयडीनुसार त्याच्या सहकार्यानुसार आम्ही हे पीक घेतलेलं आहे. त्याच्यामध्ये कारली, दोडकी, मुळा, लाल भाजी, वाल आणि काकडी अशा भाज्या घेण्यात आलेल्या आहेत. ह्या महिन्यापूर्वी हे पडिंग होतं, परत त्याचं डेव्हलपमेंट करून ह्याला पीक घेतलेलं आहे. पावसाचा काही वगैरे इफेक्ट झाला का? पावसाचा थोडा प्रमाणामध्ये इफेक्ट झाला. बाकीच्या साहेबांच्या सहकार्यानुसार सल्ल्यानुसार काम केल्यानंतर हे उत्पन्न आलेलं आहे जोमात आणि आता त्याचे उत्पन्न चालू झालेलं आहे. त्याचं पीक काढून आम्ही आउटलेटला ठेवत असतो आणि तिथे विक्री. कसं कंपोस्ट तयार केलेलं आहे आणि जे यूज काय औषध वगैरे करतो ना ते पूर्ण ऑर्गॅनिक आहे. म्हणजे नीमचंच यूज करतो. साहेबाने काय सांगितलं की फर्टिलायझर अजिबात नाही, परत तुम्ही काय आहे ते ऑर्गॅनिकच यूज करायचं सांगितलं. संजीवनी साखर कारखान्याच्या मालकीचो प्लॉट पडिंग आशिल्लो. थंय कारखान्याचे बेकार कामगार घेऊन हो भाजयेचो मळो फुलयलो. हातूंतल्यान कारखान्याक सुमार 30 लाखांची येणावळ आतां मेरेन आयल्या अशें प्रशासक सतेज कामतीन सांगले. कामगाराच्या बऱ्या सहकार्यान जर हो वेवसाय चालू दवरलो जाल्यार आनीकूय येणावळ येतली म्हण ताका विश्वास. प्लॅन खूब आसा, पण कितें आसता की निमाणे कशें आमचे कडेन कामगार उरतले तो एक प्रश्नचिन्ह आसा आमचे फाटल्यान. तर जशें आमकां लोक आमचे कडेन वळपाक लागतले आनी फार्मींग म्हणजे कितें एक डे टू डे फार्मची एक्टिविटी अशी आसा की तुका तेन्नाच तें काम करपाक जाय, तूं तें टाळूंक शकना. केन्नाय पळयात तुमी पावस कितलो पडून दी. आमी आतां ह्या भागान रावल्या पळय थंय आमकां 2 म्हयने इतलो पावस पडून आमचे नाश जाल्ले, पण ते तरी सुद्दां आमी वयर काडल्या. आमकां लॉस जालाच ना न्ही, लॉस जाला, पण आमी लॉसा खातीर आमी रोडूं ना, बसूं ना, कांय करूं ना. आमी परत आमचे प्रयत्न चालू केले आनी परत वयर सरले आनी हें तशेंच उरतले. हे लोक सुद्दां तशेंच हांगा उरपाक जाय आनी तातूंतल्यान फार्माचें आनी बरें जातलें अशें म्हजी मागणी आसा. आमी संजीवनी शुगर फॅक्टरीच्या प्लॉटान आसा. जो जागो पडिंग आशिल्लो इतलीं वर्सां, जो आमचो प्रशासक सतेज कामत आयलो आनी तेणी आपल्या संजीवनीच्या साखर कारखान्याचे जे कामगार आशिल्ले, जे बेकार आशिल्ले, कारखानो बंद पडून बेकार आशिल्ले, ते सगळे कामगारांक घेवन तेणी हो एक मळो तयार केल्लो आसा. तितून विविध पिकां घातलेलीं आसा. तितून हांगा भेंडे आसा, वांयगी आसा, ज्यो मिरची आसा, ज्यो भेंडे आसा सावथ आफ्रिकेचे, दोडगी आसा, अशी विविध पिकां आसा ती तेणी तयार केल्ली आसा. तेणी आज पर्यंत ह्या जमनीक पडिंग आसलेल्या जमनीक वर्साक एक 300 लाखाची उत्पन्न करून सरकाराक दाखयल्लें आसा आनी तेणी करून हो जो प्रोसेस आसा तो चलता. ताका पावसा सतत पडलेल्या पावसान मोठ्या प्रमाणात ताका नुकसान जाल्लें आसा. तरी सुद्दां तेणी नुकसानाक आपूण फाटीं फुडें न रावता मोठी जमोन परत काम केलां आनी तेणी हांगा मोठ्या प्रमाणात हांगा प्रोडक्शन तयार केल्लें आसा. त्याची विक्री त्याची शुगर फॅक्टरीच्या कावंटराचेर चालू आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर एकनाथ खेडेकर. उत्तर गोंय जिल्लो कोमुनिदादीचो प्रशासक नेमांचो भंग करून सतावणूक करता म्हणून दिवचल बड्डे कोमुनिदादीचो आरोप. प्रशासकाचो निशेध करीत आयतारा बड्डे कोमुनिदादच्या वांगड्यांनी ताचो बावलो लासयलो. आयतारा पयली सर्वसाधारण बसका रद्द करपाचो प्रशासकांचो आदेश बेकायदेशीर म्हणून बड्डे कोमुनिदादचो दावो.
बड्डे कोमुनिदादीन सर्वसाधारण बसका आयतारा आपयली. मात आदल्या मंडळांतल्या कांय जाणांनी उत्तर गोंय जिल्लो कोमुनिदाद प्रशासना कडेन हे बसके आड कागाळ केल्ली. हे कागाळी वेल्यान बड्डे कोमुनिदादीची बसका रद्द करपाचो आदेश उत्तर गोंय प्रशासकान काडलो. मात प्रशासकान हो आदेश काडटना नेम पाळूंक ना म्हणून बड्डे कोमुनिदादीचो पत्रकार परिशदेंत आरोप. ह्या वेळार कोमुनिदादीच्या उत्तर गोंय प्रशासकाचो बावलोय तांणी लासयलो. आज 1/10/23 आम्ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल बॉडी मिटींग कॉल केली आणि ती मिटींग आम्ही प्रायर 15 डेज जे कितें प्रोसिजर आसता एक मिटींग कॉल आउट करपाक गॅजेटीचेर घाल, पेपराचेर इन्फॉर्म कर, परत आमच्या पब्लीक प्लेसीचेर इन्फॉर्म कर, देवळान सावड्ड्यार सगळे आमी प्रोसेस कंप्लीट करून एडमिनिस्ट्रेटराक इन्फॉर्म करून आमी ही मिटींग कॉल केलेली. तर फ्रायडे संघ समाजाचेर आमचो इस्किराव क्लार्क जो आसा तो आमकां एक नोटीस घेवन येता की आयची मिटींग आसा ती तुमी कंडक्ट करूं नाका म्हणून. आनी ऑर्डर जी काडल्या ती एडमिनिस्ट्रेटरान काडला, एडमिनिस्ट्रेटर शिवप्रसाद नायक. आणि ह्या ऑर्डरीचो आमी आयज निशेध करपाक म्हणून ही प्रेस कॉन्फरन्स आमी आयज हांगा कॉल केलेली आसा. कंप्लेन केला ती शिवानंद महादेव पॉल तेणे कंप्लेन केल्या आणि त्या कंप्लेनीचेर आयच्या मिटिंगेचो आमचो अजेंडा नंबर 4 जो आसलेलो, डिस्कस अँड डिसायड on reply letter dated 27/6/23 from Sri Shivanand Mahadev Pal, Antu Mahadev Pal, S.O. Mahadev Pal and Mukund Mahadev Pal. ह्यो अजेंडा घेऊ नका म्हणून तेणी आमकां लेटर केला की ऑर्डर काडल्या की तुमी आयज मिटिंगूच घेऊ नका. आणि तेणी जो आर्टिकल मेन्शन केला, आर्टिकल 125/21, आर्टिकल 125/21 कितें म्हणटा की जर कोणी एप्लिकेशन केला एडमिनिस्ट्रेटराक जाल्यार ते तेणी प्रोसेस करपाचें. पण त्या आर्टिकल 125/21 खंयच म्हटलें ना की मिटींग कॅन्सल करपाची, मिटींग कॉल करपाची आणि मिटिंगेक कितें अजेंडा आसपाचो पळय ह्यो रायट जो आसा ह्यो गांवकारांक आसा, ह्यो कमिटीक आसा. सो ऑन दॅट बेसिसाचेर आमी आयज ही मिटींग कॉल आउट केलेली. आणि एडमिनिस्ट्रेटर शिवप्रसाद नायक जो आसा तेणी हे लॉ ओवररूल करून ही इलिगल नोटीस काडल्या, ऑर्डर काडल्या, तेजेर आमी निशेध करपाक आयज आमी हांगा बसलेले आसा. सेम टायम आमी तुमच्या मिडिया मार्फतूच सांगूंक सोदता की हेचेर आमी तेजेर इमिजिएट एक्शन घेतले. लास्ट टायम एक आमकां एप्लिकेशन येयल्लें आमचो विजय बोर्डेकरा कडल्यान रिगार्डींग ते डिमार्केशन. सो डिमार्केशनान आमकां एक सर्वे तेणी एक डॉक्युमेंट प्रोड्यूस केलो, तितून तेजे इन्व्हेंटरी आसा तितून तेणी ठाकूर मेन्शन केला. सो आमचे पळान कोणी केन्ना ठाकूर हे सरनेम एडॉप्ट करूंकूच ना. सो हांगासर जनरल बॉडीन डिसिजन घेतलें की तेज्या कडल्यान क्लॅरिफिकेशन येवपाचें आनी ते क्लॅरिफिकेशना खातीर ताका एप्लिकेशन केलें. त्या एप्लिकेशना खातीर तेणी रिप्लाय केल्ले. आतां तेच रिप्लाय आसा पळय कितें ते गांवकारांक कळोंक जाय की तेणी कितें रिप्लाय केला, त्या खातीर आमी तो अजेंडा दवरलेलो. आनी सेकंड थींग म्हणजे कितें आहा, हे अजेंडा जेन्ना दवरला पळय तेणी एप्लिकेशन केलें, जेन्ना एक एप्लिकंट जेन्ना एक स्पेसिफीक जो टॉपीक आसा तेजेर तो सांगता की तूं तो एका मिटिंगार डिस्कशनाक दिवं नाका म्हणून अपील करता, जाल्यार एडमिनिस्ट्रेटरान ते फक्त एक अजेंडा आसा पळय तोच होल्ड करचे आसा म्हणून तेणी मिटिंगूच कॅन्सल करपाक ऑर्डर दिली. आतां ही तेणी खंयच्या हेजेर खंयच्या एज पर खंयच्या रुलान तेणी केली तें म्हाकाय खबर ना. आनी हो जो एडमिनिस्ट्रेटर आसा पळय हो एवरी टायम आसा पळय तो आमच्या वांगडा इनजस्टीस करता. आमी जे कितें जी रायट एप्लिकेशन करता पळय ती तो आजून कन्सिडर करिना आनी आमच्या एप्लिकेशनाक हियरींग दवरता आनी तेंची एप्लिकेशनाक डायरेक्ट ऑर्डर दिवन सोडटा. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.